Sungguh sota duka, usia budi sota duka, usia bona sota duka, sungguh kode sota duka, bisa fatul dunekana. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा बडिनो आतांच आमी गायला संकश्टांनी सोदता तुका. कश्ट त्रास नासतना कोणूच मनीस ना. जिवितांत सगल्यांक कश्ट त्रास आसताच. आनी असल्या वेळार हे कश्ट कांय फावटी कुडीचे मोनाचे आर्थीक असले कश्ट. कांय फावटी आमी ह्या कश्टांनी निराशी जाता दुखी जाता खंत आमकां भोगता. पूण तोच जेजू आयज आमकां शुभ वर्तमान आस्वासन दिवन म्हणटा सगळीं तुमी कश्ट करतात ती म्हजीशी येयात. ह्याच जेजूचेर विस्वास करून आमकां कश्टांनी जबाब आमी मागुया. आयज पाप साहेब आमकां मागूंक लायता. सांत पेद्र ही धर्मदुतांची संस्थेप आसात. ही संस्था आख्या संवसाराक मिसावांच्या गांवांनी यादनिकी आपोवणी आनी तांचो वावर फुडें व्हरूंक ही संस्था वावरता. आयज आमी हे संस्थे पासत मागुया आनी आमच्या कश्टांनी आमकां आदारण करपा त्याच जेजू लागीं मागया. आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना फावो त्या मनान आमची दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पदेवा देवाक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बरी सदांच बरी सगळ्या दुरितांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेवा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. देवाची तुस्त करून महिमा देवाक आमी म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पदेवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिमासता. तुज्या तर महिमा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेवे तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता
एकलो आसूं पवित्र, एकलो आसूं ईश्वर, एकलो आसूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या घालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं ताको देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. जकारियासाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जा. जेरुजालेचे दुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पळय तुजो राजा तुजेशी येता. तो प्रमाणीक आनी जोयतीवंत. तो बोलो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार मुणगे गाडवाचे कोराराचेर बसून येता. एफ्रामाच्यो गाडयो आनी जेरुजालेचे घोडे तो नाच कोत्तलो. झुजाचो दोनू तो मोडटलो. राष्ट्रांक शांती परगटतलो. ताचे सम्राज एक दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्या पर्यंत आनी नदीचे देगेर थावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतले. देवाचे उतोरे. देवाचे उलोवपार. आमचो जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. देवा म्हज्या राजा हांव तुजी वडवीक गायता. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता. तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सोच करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माई मोगाचो. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजे वंदन करूं. तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुहामान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. बागेन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा मोयनानो, तुमचें जिवीत कुडीच्या ओंदोनिया पोरमोणें न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्या.
जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवीत केला, त्याच देवाचो आत्मो तुमची सवय बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केला, तोच तुमची सवय जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमचे विनाशी कुडी नव्यान जिवीत करतलो. म्हणटूच भावां भयणांनो, आमकां कायदे आसा खरें, पूण मासा रोगता परमणे आमी जिवोचे म्हूण आमकां मासा रोगता तांय कायदे ना. मासा रोगता परमणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यान, पूण आत्म्या वरवीं कुडीचे कोरण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यान. देवाचें उतर हें देवाचें वडकार. उद्गार. सोय सगळे स्वर्गात, सोय सगळे स्वर्गात, सोय सोय, सोय सगळे स्वर्गात, सोय, सोय सगळे स्वर्गात, सोय सोय. बापा सर्गेच्या आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गेच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्या. सोय सगळे स्वर्गात, सोय, सोय सगळे स्वर्गात, सोय सोय, सोय सगळे स्वर्गात, सोय, सोय सगळे स्वर्गात, सोय सोय. सर्विस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sonia. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासता. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना, बगोर एकलोच पूत, आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओशें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रभू भयणीनो, कालचो न्यूज आमकां सांगता आमच्या गोंयांतूच नानोडा बिचोली हांगासर बुट्टी आयल्या म्हूण, लोकांक त्रास जाल्या म्हूण. दुसरें सांगता आमकां अनमोड घाट हांगा लँडस्लायड जाल्या म्हूण, आनी जायते जाण कुशीन करूंक हो रस्तो निवळ करूंक वावुरता म्हूण. कालचो न्यूज आमकां सांगता बिहाराक 21 जाणांक जोगलावणे मारून मरण आयलें म्हूण.
कोविड-19 हाका लागून राती पर्यान 7 मरणां जालीं म्हणून. त्रास कश्ट जिवितांत सगळ्याचे आसताच. हे त्रास कश्ट कांय पावटी कश्टांनी सोंपता, थोडे पावटी मरणान सोंपता. पूण आयज जेजू आमकां म्हणटा, जी कोण तुमी त्रास कश्ट भोगतात ती म्हजी सरशी याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जेजूक जायते जाणांनी ओळखून घेतलो, आमी मानून घेतलो, बावतिजमा वरवीं आमी क्रिस्ती म्हणून आमी जाणाव. मानून घेवन पर्यान त्रास आसता तेन्ना जेजू आमकां कितें सांगता काय? म्हजी सरशी याद. आमी जेजू सरशी गेल्या. कितले जाणांक मरण आयलें तेन्ना उत्तर पिरायेची ती देवाक मानतालीं, ती जेजूक मानतालीं ती. तरी आसतना तांच्या जिवितान मरण, तेन्ना ताणें कितें चिंतचें काय? घरच्यांनी तांचें कितें चिंतचें? त्रास कश्ट आसता, जेजू म्हणटा म्हजी सरशी याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. पूण तरी आसतना दूख आसाच. बाबडीनो, आयची दोनूय वाचपां आमकां हे बाबतीन कसो देव आमचे बरोबर आसा तें दाखयता. आयचें पयलें वाचप. निराशेपणांत सर्वेस्पर आमचो बरवासो. पयलें वाचपान आमकां मेळटा इज्रायल पोरजेक बाबिलोनियांक निर्वाशी कशी व्हेल्ली. दे वर इन एक्झायल. सुमार 70-80 वर्सां ती पोरजातूय कश्टावताली आनी काळा काळा प्रमाणे वेगवेगळे प्रवादी तांकां आस्वासन दिताले. दे वर गिवींग देम होप. बरवासो दिताले आनी म्हणटाले कोण तरी तुमकां सोडयतलो, कोण तरी तुमकां येतलो आनी तो तुमकां सोडोवन परत जेरुसलेमाक व्हरतलो. आनी आयच्या पयल्या वाचपान असलोच बरवासो जाकारियास प्रवादी दिता आनी म्हणटा सर्वेस्पर देव आपले पोरजेक सोडयतलो. हो प्रवादी तांकां एकलो राजा बाकीत करता. प्रोफेसायझीस दॅट देर वील बी अ किंग. एकलो राजा येतलो आनी तो तुमकां अधिकार चलोवन दाखयतलो. ही वील बी पावरफूल किंग. हो राजा म्हणटा नीत शांती हाडटलो. हो राजा म्हणटा उजवाड कसो तुमकां जातलो. हो राजा तुमकां सोडवण हाडटलो. हे बाकीत ही प्रोफेसी जाकारियास प्रवाद्यान केल्ली. बाबडीनो, आमी जाणाव हो राजा म्हणटा तो जेजू, जो अधिकारान बरोवन तो देवस्थानान शिकयतालो. आमकां मातेवसाचें शुभ वर्तमान 7वो आवेसवर 21वी ओळ सांगता देवस्थानान अधिकारान तो शिकयतालो, जेजू शिकयतालो म्हणून. हो राजा म्हणटा तो ताका पदवी आसलेलो. ताच्या नांवान देवचार पर्यान खालती जातलेत. लुकाचें शुभ वर्तमान 10वे आवेसवर 17वी ओळ आमकां सांगता. हो राजा म्हणटा गाडवाचेर बसून येतलो, शांतीची खबर घेवन जेरुसलेमाक प्रवेश करतलो. हें जेजून केलें. म्हणटच जाकारियास प्रवाद्यान पोरगोट केल्लें तें जेजू सगळें संपूर्ण जालें. द प्रॉफेसी वॉज फुलफिल्ड इन जीजस. दुसऱ्या वाचपान बाबडीनो आमकां कुडीचे असोक्तायेन जेजू आमचें आत्मीक बोड म्हणटा. भगवन पावलू 2 बाजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कुडीच्या वंदावण्याची आनी आत्म्याच्या बरेपणाची. हांव म्हणटालो सुरवातेक वता जेन्ना कश्ट येता तेन्ना देव आमकां पयस आसा अशें दिसता. त्रास पडटा तेन्ना देव आमचें आयकना अशें दिसता. आनी मरण येता तेन्ना देवकूय आसा काय असलो प्रश्न आमच्या मनांत येता. तेन्ना हो भाग्यवंत पावलू आमकां त्याच देवाचेर विस्वास दवरूंक मागता. देवाचो आत्मो चलयता ती देवाची भुरगीं. रोमकाराची चिटीन भाग्यवंत पावलू 8व्या आवेसवरान 14वे वडीन सांगता देवाचो आत्मो चलयता ती देवाची भुरगीं. म्हणून कश्ट पडले जाल्यार पर्यंत आमकां देवाक मानून घेतल्या उपरांत पर्यंत कश्ट पडटा तेन्ना
आमी ते देवा कडचे मानून घेता तेन्ना ह्याच गोश्टांक क्रिस्ती नदरेन आमी पळयता. थोडे फावटी बावडीनो आमचे प्रश्नाक केन्नाच जाप मेळना. कित्याक लागून आयल्या? समजुया एकलो भुरगो आपलें शिकप करता पूण शिकपाच्या परिक्षेक जाप दिवच्या वेळार दुयेंत पडटा. कसलोच ताचो गुन्यांव ना. पूण एक गोश्ट जेन्ना क्रिस्ती नदरेन पळयता आमी कोणाकूय तरी भेटूंक वावुरता तेन्ना ह्या गोश्टांक आमचें म्हत्व आसा म्हूण गमता. भगवंत पावलो हे उलयतालो तेन्ना बावडीनो रोमा शार एक गिरेस्त शार आसलें आनी थंय नांव वचतो लोक जियेतालो. जायते जाणांनी क्रिस्ताक मानून घेतलेलो आनी तरी आसतना क्रिस्ताक मानून घेवन पर्यान जायत्या लोकांक वेगळोचार भोगूंक पडटालें. जायत्या लोकांक किकोंत केल्लो हेरांनी आनी असले कश्ट आसले तेन्ना भगवंत पावलो तांकां म्हणटा कुडीच्यो कुश्यो निसणटणाक पावयता पूण आत्म्याच्यो कुश्यो तुमकां सासणीक जिवीत जडूंक आदार करता. म्हणटच आत्म्या प्रमाणें चलात आनी कुडीच्या मांसाच्यो कुश्यो पाडूंक तुमी पावची नात अशें गालेस्कारांक बरोवन तो म्हणटा. हेंच बाबडीनो आमी शुभ वर्तमान आयकता. जेजू म्हणटा तुमी कश्ट करता तुमच्या कश्टांक म्हत्व आसा. तुमी त्रास भोगता तांकां ओड आसा. म्हणटच कश्ट त्रास भोगता तेन्ना आनी ह्या कश्टांक त्रासांक प्रश्नांक जबाब मेळना तेन्ना ते देवाक भेटोवंक आमी गरज. आनी ताच्याच आदारान तोच आत्मो ताचो आमकां चलयता म्हूण समजूंक गरज. जेजू म्हणटा हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. ही शांतीकाय ल्हानविकाय जेजूची आमकां जायत्या घोडीतांनी पवित्र पुस्तकान मेळटा. जेन्ना एक सांडलेली शेळी जेजू तिका खांदार मारून घेवन वता म्हणटा तेन्ना दाखयता तो शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. ती शेळी पयस गेल्या म्हणून तिका सोडून वचना, तिका तापयना, तिका मारिना, पूण तो म्हणटा तिका घेवन तो वेता. तेच घोडी आमी असल्या कश्टांक लागून त्रासांक लागून पयस पावल्या. जेजू आमकां खांदार मारून व्हरता. बाबडीनो अशें जाल्यार आमचो जबाब कितें जावचो? पयले सुवातेर कश्टांक भावार्थान फुडो करूंक गरज. कश्ट आमचे आसा ते मानून घेवंक गरज. कश्टांनी ओर्त सोदूंक गरज. दुसरे सुवातेर आमी तर सोक्त आमच्यानी हे कश्ट सोसूंक जायना तेन्ना दुसऱ्याचो आदार घेवंक गरज. सिमांव सिरिनेवान जेजूक आदार केलो ताच्या कश्टांनी तो कुरीस व्हरून. जायत घोडी दुसरी थोडी जाणां आदार करपाक राजी आसा, तांचो आदार मागूंक गरज. तिसरे सुवातेर बाबडीनो जेजूक तर आमच्या जिविताचो माज म्हूण आमी करून घेतला जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कश्ट दिता जाल्यार ते कश्ट उणें करूंक गरज. वो दुसऱ्याक कश्ट दिना जावंक गरज. तेन्ना आमी दुसऱ्याचो कुरीस लोव करतल्या. जेजू म्हणटा ती उतरां ताचेर विस्वास दवरुया. कोणूय तर कश्टवता दुखी आसा जाल्यार म्हजे सरशी याद. तुमचो भार म्हजेर घालात. म्हजें जू सोंपें, हळू म्हजें ओझें अशें म्हणटा. जू भाव भयणीनो पाडे वता जाल्यार ते दोग जाण पाडे आसता आनी दोगूय पाडो एकलो पाडो दुसऱ्या पाड्याक आदार करता. हें जू फुडें व्हरून. जेजू तोवयाचो पूत आसलो आनी म्हणटा हें जू बागेन झुजे करतालो तेन्ना जेजू ताका आदार करतालो आनी हें कसलें जू करचें तें बरे भाशेन तो जाणासलो. कित्याक जू तर सारकें ना, ताचो एके भाशेन काट पडोवन पाड्यांक काट जावंक जाता, वो गोमटेक तांच्या लागूं येता. पूण जेजू करतालो तें जू बागेन झुजे बरोबर तो म्हणटा बरें करतालो. ते जाणा आसले कसलें करचो ह्या पाड्यांक कसलोच दूख जायना जावं. म्हणटच हें जू जेजू म्हणटा सोंपें आनी हळू म्हजें ओझें. कित्याक एके वाटेन हें जू दोन पाडे आसता जाल्यार एके वाटेन आमी वता, दुसरे वाटेन जेजू आमच्या सांगाता ह्या कश्टांनी आसा. तर त्याच जेजूचेर विस्वास करून ताचेर शांत आनी ल्हानवीक काळीज आमकांय दी म्हूण मागुया आनी आमच्या कश्टांनी ताचेरूच विस्वास दवरुया.
उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोर पोलिदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गोड समावलो भगवान मुली ताणें जल्मलो वस्त्राने काल ताणें सोसले ताका सोसलो तो मरणांत घालो तो मरणामध्ये देवलो तिसऱ्या मरणांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पोलिदार बापाच्या बसला तुझ्याची मुसळी करून येतो सत्मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एककार पापाचे मोक्षणे पुरुषे जेवणपण शासनाचे जिवीत आमेन. आमचो भावार्थ आमी आतांच उचारला आनी ह्याच भावार्थाच्या उजवाडान आमची मागणी मोगाळ दयाळ बापा सरशी आमी आतां घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्याक पासत मागुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापाक तशेंच आमच्या फिरगोचेन वावुरतल्या याज्ञीक भावाक आनी हेरा धर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान अदीक गोड करूंक आनी आपल्या जिविताच्या चालींतल्यान जेजूच्या मोगाचे जिवे गोवाय ते जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. देश कारभार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशान धर्मा जाती खातीरचो भेदभाव वाडत वता असले हे समाजीक आनी राजकीय वायट नपयत करूंक आमचे आमदार मंत्री आनी फुडारी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उसांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतलोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेन कश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक शासनाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आम्हा फिरगोसकारांक पासत मागुया. आमी सगळीं जितले फावटी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तितले फावटी आमी आमचे घोराबे, आमच्यो समुदायो आनी आमची फिरगोस एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरलेली जावन एकामेकाच्या जिवितान शांती समाधान हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा तुजे काकलुतीचेर पात येवन आमी आमची मागणी तुज्या मुखार घाल्यांत. ती तूं दोयेन आयकून घे आनी आमकां सगळ्यांक तुजे कृपेन आनी काकलुतीन तुज्या जिविताच्या मार्गार चलून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेटोवणे वेळार गीत घेवया. C19 पेज 36. C19. Soria, Wanda.
म्हज्या बाबा कडेन म्हशें तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तोच लेगीत जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक घालून नये आमच्या राख्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवप. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची ओतोस्कोरणां नितोळक जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर कडेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अचोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुज्या अगणीत पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशाची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू देशी देवदूतांचो सगळो दलबार संतोसान बरोवन तुज्या मुखार तुका वाकाणटा वयर सर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापाक रसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सुरवंदरा
आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार गोश्टल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी आमच्या फ्रांसीस आमच्या बागयान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. करीत भाशेन कश्टवतल्यांची दया कर. कितल्या जाणांक काम ना जावन घरांनी आसात जावं आमचे तारवटी भाव वा एक दुसरी तांची दया कर. आयज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या सगळ्या बाबा भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अकवार मरी देवाची माई सांगाती बागयोन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. कश्टवतल्यांच्या दुखांत वांटो घेवन तांकां समाधान केल्लो जेजू ओपळे आसा. होच जेजू आमच्याय दुखान कश्टांनी त्रासांनी वांटो घेवन आमकां खुशालकाय हाडून येता. ताच्या जेवणाक आमी वांटो घेतली सुभागी. सोम्या तुवें म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेल्यार गीत घेवया. D20 पेज 58. D20.
आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझे शिरगांव जेसू आमचे शिरगांव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास सुमी म्हणटा कश्ट वतल्यान आनी ओजें वायटोल्यान सगळीं तुमी मोजेशी येयात हांव तुमकां विसव दितलो प्रार्थया बापा येद्या वोडत्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागतां क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. सोरपुदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वर कर. शेवटाक गीत घेवया F21 पेज 95 F21